नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबर विस्तारान. भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांच्या रहिवाशी घरात आयज भाजपाची बसका जाली. हे बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे वडील फुडारी अमित शाह, राजनाथ सिंग, पियुष गोयल, मनसुख मांडविया, प्रल्हाद जोशी आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले. फाल्यां 7 जूनाक एनडीएच्या संसदीय दळाची बसका जातली. देशभरांतल्यान वेंचून आयिल्ले एनडीए खासदार फाल्यां दिल्लीत एकठांय येतले. भाजपा शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्री फाल्यां दिल्लीत वतले. लोकसभा वेंचणुकेत भाजपान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 240 सुवातो जिखल्यात. 292 आंकड्या सयत एनडीए पुराय बहुमत मेळयला. नरेंद्र मोदी हांकां एनडीएन आपलो फुडारी म्हूण वेंचला. इंडी आघाडीच्या पक्षांची बसका काल नवी दिल्लीत जाली. ही बसका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांच्या सरकारी बंगल्यात जाली. लोकांनी दिल्लो आदेश हो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आड आसा अशें ह्या वेळा उलयतना खरगे हांणी सांगले. तांची आघाडी विरोधी पक्षान बसयतली आनी योग्य वेळार योग्य ती पावलां उखलतले अशें खडगे हांणी मुखार सांगले. ह्या बसकेक काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दळाचे फुडारी तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे फुडारी सीताराम येचुरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग, झारखंडचे मुखेलमंत्री चंपई सोरेन ह्या बसकेक वांटेकार जाल्ले. सर्वोच्च न्यायालयान हिमाचल प्रदेश सरकाराक दिल्लीच्या लोकांची उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर 137 क्युसेस अतिरिक्त उदक सोडपाचो आदेश दिला. हिमाचल प्रदेश सरकारान न्यायाधीश पी.के. मिश्रा आणि न्यायाधीश के.व्ही. विश्वनाथनच्या खंडपीठाक सांगला की हे उदक सोडपाक तयार आसात. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली सरकाराक उदकाचो उपेग योग्य तरेन करपाचो सल्लो दिला. हरियाणा सरकारान पूर्वसूचना दिवन सोडूंक जाय अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. हिमाचल प्रदेशात 137 क्युसेस उदक ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 10 जूनाक जातली. वाळशी ते वाठादेव बायपास रस्त्याचे उक्तावण दिवचल हांगासर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळीत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, नगरपालिकेचे अध्यक्ष कुंदन फळारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवचल शाराचे दिसान दीस पडपी अवजड आणि हेर येरादारीचे ताण उणो करपाच्या हेतान तशेंच म्हापशा ते साखळी मार्गावेले अंतर आणि वेळ उणो करपाच्या नदरेन वाळशी ते वाठादेव हो बायपास रस्तो बांदला अशें ह्या वेळा उलयतना डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. 2021 वर्सा ह्या बायपास रस्त्याचे काम सुरू जाल्ले. मुळगांव ते अस्नोडा असोच एक बायपास रस्तो करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगले. crores of rupees स्पेंड करून युनिक रोड हो बांदला. युनिक रोड इतक्याच खातीर सांगता की पुराय रोड जो आसा हो कॉन्क्रीट रोड आसा. फुडल्या 25 वर्सां आमकां एकूय पयशे परत ह्या रस्त्याच्या मेंटेनन्साचेर खर्च करचे पडचे ना. हो रोड बांदता आसतना आमी आमच्या स्वताच्या फंडांतल्यान बांदला. बरेचशे बाकीचे नॅशनल हायवेज आणि स्टेट हायवेज आमी डबल इंजिनच्या सरकारात बांदताले. आमकां ट्राफिकाक कंट्रोल करता आसतना ह्या 3 इंडस्ट्रियलच्यो सगळ्यो गाडयो ह्यो बिचोलेंतल्या रस्त्यांतल्यान वयताल्यो, मेन बाजारांतल्यान वयताल्यो, विच इज ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द हायस्कूल. बाजारकार ह्या सगळ्या लोकां खातीर बी येवपी वचपी लोक, स्कूटर घेवन वचपी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स ह्या सगळ्यां खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट जातालें. पण ताच्या खातीर आमी हो हाय स्पीड 4 लेन रोड ताका आमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ह्या पद्दतीन ताच्या मेन्शन करता. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांचे लेगीत ह्या वेळा उलोवप जालें. 3 वर्षां काम केलेलें आसा, काम एकदम बरें केलेलें आसा, तुम्ही पळयल्ले आसात. आणि जेन्ना तुमकां लोकांक जेन्ना कितें प्रॉब्लेम असले तेन्ना तुम्ही माझ्या कडेन अप्रोच केल्यात. हांव कन्सर्न इंजिनियरा कडेन, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन अप्रोच करून म्हाका विश्वास आसा तेंच्यांनी तुमचे डाउट सॉल्व केल्ले आसा. अशें कांय ना की इनॉग्रेशन जालें म्हणून सगळें सोंपलें अशें ना. हेच्याय फुडें जर तुमकां कोणें वाटेर आसतना कित्याक हो जो रस्तो आसा वतना नायटनगर, बोड्ड्या आणि पिराची कोणींतल्यान वता, सो कदाचित ह्या लोकांक काम करतना त्रास साहजिकच जातले, डेव्हलपमेंट आसा म्हणून. पण हेच्याय फुडें जर कितें त्रास आसता तेंच्यांनी केन्नाय अप्रोच करपाचें.
आमचे जे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आसा उत्तम पार्सेकर हे सांगपाचे म्हणजे सगळे आमचे ऑफिसर बरे आसा, त्यांच्याकडे केन्नाय जर टेक्निकल डिस्कशन केले जाल्यार इतले बरे दिसता, त्यांचे जे आन्सर असता ते लॉजिकल असता, अंडरस्टँडिंग असता, म्हणजे खूप बरे दिसता. म्हणजे सोल्युशन एक 5 मिनटांनी सांगता दोतोर अशें न्हू अशें करपाचें आणि व्हेरी अकाउंटेबल आसा. दिवचलेत आयज शिवराज्याभिषेक दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाजीर आशिल्ले. आयच्या तरणाट्यांनी शिवरायांचो आदर्श दोळ्यामुखार दवरून समाजात वावरूंक जाय अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हिंदुस्थानात एकमेव राजा आशिल्ले ज्यांच्यानी स्वताचे राज्य स्वता स्थापन करून स्वता प्रस्थापित राजे जाले आणि ताकाच लागून तांच्या ह्या आयच्या 350 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां आमी पळयता की पुराय भारतभर म्हणजे मोठ्या उत्साहात आणि गौरवात आमी आयचो दीस हो मनयता, आयचो दीस हो याद करता. दिवचल तालुक्या खातीर हो दीस विशेष आसा कारण दिवचलच्या सप्तकोटेश्वर ह्या मंदिराची पुनर्स्थापना ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 वर्सां पयलीं केल्ली आणि फक्त ही स्थापना करूंक नासली, ती स्थापना करून पोर्तुगीज राजवटीक तांच्यांनी डायरेक्टली कळयल्लेंय बी की हाज्या फुडें हाज्या उपरांत तुम्ही एकूय गोंयांतलें मंदिर जे आसा हें उद्ध्वस्त करचें ना. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत गोयच्या इंडी आघाडी फुडाऱ्यांची पणजे पत्रकार परिशद जाली. काँग्रेस विधिमंडळ फुडारी युरी आलेमा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, नव्यान वेंचून आयिल्ले खासदार विरिएटो फर्नांडीस, आप पक्षाचे फुडारी अमित पालेकर, आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना युरी आलेमा हांणी सांगले की धर्माच्या आदारान लोकांची विभागणी करून जैत मेळोवपाचो भाजपाचो यत्न गोयच्या लोकांनी निश्फळ केलो. इंडिया आघाडीचे अस्तित्व कायम उरतले आणि येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत इंडिया आघाडीक 30 सुवाती मेळटल्यो असो हावेस तांणी उक्तायलो. The people have shown the power of their finger because they were fed up, they were frustrated against the arrogance of the BJP. We were divided on lines of religion, especially in Goa. These elections, they tried to polarize, tried to divide us between Christians, Hindus and Muslims, but the Goans were known for their communal harmony. I thank the people of South Goa for showing the way. And I believe that I thank all the India Alliance partners because we fought this election despite huge muscle power, money power, government. A lot of people, even the press, said that when is your candidate going to be declared? Do you all have polling agents? Do you all have this? But I always maintained that people are our strength and the people's power today has triumphed. विरिएटो फर्नांडीस हांणी सांगले की आपल्याक मेळिल्ले जैत हे जनतेचे जैत आसा. संसदेत आपूण फकत दक्षिण गोंयचे न्हय जाल्यार पुराय गोंयचे प्रश्न मांडटलो. दाबोळी विमानतळ, कोळशाची येरादारी, म्हादयचो प्रश्न, पासपोर्ट अशे तरेकवार प्रश्न आसात. हे सगळे प्रश्न आपूण संसदेत मांडटलो अशें विरिएटो फर्नांडीस हांणी सांगले. This victory belongs to the people of Goa, especially the people of South Goa. By electing me from the South Goa parliamentary constituency, they have given a clear verdict that defectors will be defeated. This victory, as I said, belongs to the people of South Goa, to the fishermen community, to the taxi drivers, motorcycle pilots, unemployed youth, women and child who have been harassed, ostracized. There have been rapes, murders, drug abuse. This victory is for those victims and I promise them that this will be the voice of those people in parliament. आसामात फाटले 24 वरात हवामान सुदारिल्ल्या कारणान हुंवाराची परिस्थिती सुदारल्या. तरी पूण अजून मेरेन 2,46,000 लोक ह्या हुंवारात प्रभावित जाल्ले आसा. हुंवाराक लागून कच्छार जिल्ह्यात एका व्यक्तीक मरण आयला. ताका लागून ह्या हुंवारात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 25 जाला. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणान प्रमाण कच्छार, करीमगंज, मोरीगांव, ओझई, नगाव, दिमा हसावो, हेराकंडी आणि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्हे हे जलमय जाल्ले आसात. आसामातल्या 375 गावांतल्यान 22,000 परस चड लोक सध्या 112 शिबिरांनी रावतात. खेरीज 5,000 हेक्टरा परस चड शेतां
बाधा आयिल्ली आसा. न्यूयॉर्कात ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारतान आपल्या पहिल्या खेळात आयर्लंडाचे 8 गडे राखून जैत जोडले. पहिली फलंदाजी करून आयर्लंड पंगडान 16 षटकांनी फकत 96 धांवड्यो काडूंक शकलो. जाल्यार हार्दिक पांड्यान 3, जसप्रीत बुमराह आणि हर्षदीप सिंग हांच्यांनी 2-2 गडे बाद केले. भारतीय पंगडान ही मोख 13 ओव्हरींनी 2 गडे वगडावन साध्य केली. पंगडाचो मुखेली रोहित शर्मा हांणी 52 जाल्यार ऋषभ पंतान 36 धांवड्यो काडल्यो. भारताचो फुडलो खेळ येता त्या आयतारा पाकिस्ताना आड जातलो. फ्रेंच ओपन टेनिस सर्तीत दोट्टी गटात आयज रोहन बोपण्णा आणि ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू एबडेन ही जोडी खेळ इटलीच्या सिमोन बोलेली आणि अँड्रिया बार्सोरोसी हांच्या वांगडा जातलो. रोहन आणि मॅथ्यू काल जाल्ल्या क्वार्टर फायनलीत बेल्जियमाच्या सेंटर गिल आणि जोरन विलेकन जोडयेचेर 7-6, 5-7, 6-1 अशें जैत जोडले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.